गीत घेऊया पेज नंबर 3 A6. देव आमचो बाप तूं म्हजो बाप, देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण, जेजू आमचो बाप आनी आमी एक, जेजू ओस्तोगी आमी सगळीं एक, देवा उदर आयकता तेन्ना आमी एक, जेजू ओस्तोगी एक, देवा उदर आयकता तेन्ना आमी एक, जेजू ओस्तोगी एक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, जेजू चल्लो वाट देवाच्या मोगाची, जेजू उलयलो सोत देवाचे येवजणेचे, आनी जेजू जियेलो जिवीत देव जिविताचे. देखून जेजू म्हणटा, हांव वाट सोत आनी जिवीत. देखून जेजू जावन आसा ठिकाण सासणाचें. ही कल्पना मनांत बाळगून आमचेंय जिवीत पुनर्जिवंत जेजूच्या प्रकाशान भर म्हूण विनम्र काळजांत ह्या मिसांत मागुया. आयज मिसेचे केरीत इंतेसा पासत मागुया. तियोला रोजारियो हिच्या आत्म्या पासत आयज हे मीस भेटयल्या. म्हज्या भाव भयणो, हे पवित्र रितीन फाव ते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडां उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक भावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्यांक सर्गीच्या राजाची दारां तूं उगडटाय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें जांकां सोर पातकांतली तुवें नितळ केलाय, तांकां तुवें भासायलोली देणी फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेवान महान धर्मसभेच्या वांगड्यांक म्हणलें, तुमचें कांटें कितलें निबोर, तुमचें मन आनी कान अनबावडत्याची. पवित्र आत्म्याचेर तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केलें तशेंच तुमी करतात. खंयच्याय तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दुमालो दिनासतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हूण आदीं फुडें परगडटाले तांकां तांणी जिवेशी मारले आनी तुमीच तांचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुतां उदेशी समृद्ध दिल्ली, तरी तुमीच ती पालूंक ना.
हें आयकून तांच्या काळजान राग शिजतालो आनी ते ताजेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्त्यो पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गाक तेलून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलोलो पळयलो. ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सोगले ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावलीं एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरलीं. त्या तरणाट्याचें नांव सालू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोमया जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. मागीर दिमी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां ह्या पातकाचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या कुणाक सालू सारको कबूल जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो म्हणुया. सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जाबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलों आनी मुरगडटलों. जाबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. मनीस लोचणां मांडटा तेन्ना तुज्या गोपान म्हाका लिपोवन आसरो दिताय. जाबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. उडगार. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. 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 जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येतात तांकां कधीच भूक लागची ना. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. 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 Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांचे उरपोंजीन जेजूक म्हणलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जायत. आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलो. ताणें तांकां सर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, मोइसेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना,
तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गार तावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू जिविताचो उंडो आनी हो उंडो खाता ताका कदींच भूक व तान लागची ना. जेजू स्वर्गार तावन संवसारांत आयला आमकां जिवीत दिवंक. ह्या जेजूचेर आमचो पूर्ण भावार्थ ठेवन जिवंक गरजेचें. कित्याक म्हणल्यार जेजू खूद आपुणूच गवाय दिता की तो जावन आसा म्हूण स्वर्गार तावन देंवलोलो जिविताचो उंडो आनी दर दिसा नितळ निर्मळ जिवितांतल्यान आमच्या काळजांत जेजूक शेवंक आनी ताचेच गवाय जावंक वावरूंक गरज. आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो घेतले आनी ह्या भावार्थाच्या स्वताचेर आमकां लक्ष घालून जेजू वाट, सोत आनी जिवीत हे जिवितांत जिवपाची गरज. जेजू वाट. जेजूशी येवंक तूं खंयची व कसली वाट विंचताय? खासगी मागणें वाट जेजूशी येवंक हें मनांत दवर. तुज्या कुटुंबांक जेजूची वाट दाखोवंक तुवें कसलो प्रयत्न केलाय? मिसाचे भेटेंत आनी संस्कारांत फामिली कशी वांटो घे. तुज्या शेजाऱ्यांक वाट बंद केलाय? वाट दी, समाधान कर. जेजू सोत. फटिंगपण करून गवाय जालाय? दुसऱ्यांक त्रासान घातलाय? सोत उलय. दुसऱ्यांक निवार. सोत लिपोवन पयशे खेलाय? पेल्याक नागयलाय? सोत वचून सांग. दुसऱ्याचें तें दुसऱ्यांक दी. खबरो करून सोत आसा तें फोट केलाय? सोताचें दांपणें घातलाय? सोत उबारून दवर. जेजू जिवीत. जिवीत दितल्या आवयक अपमान केलाय? वच आनी जिविताचो मोग कर. जीव कुसव्यांतूच मारून उडयलाय? कुमसार जा. भुरग्यांक मोग दी. जिवीत दुसऱ्यांचें जोड केलाय? आदार जी. जिवीत जिवंक संदी दी. आमच्या जिविताक नवी दिशा दितलो. हे नवे दिशेन स्वताचो दिवो जातलो आनी स्वताचो दिवो जिवीत निर्माण करतलो. जेजू ह्या वेळार हे वेदीचेर हाजीर जातलो. ताका आमच्या जिविताचें अर्पण करुया. दर दिसा आनी दर घडयेर जेजू दाखयता ती वाट धरूंक. जेजू शिकयता तें सोत उलोवंक आनी जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत करूंक आमकां पुनर्जिवनपण जेजूचो सांगात आनी आदार मागून घेवंक दर एका पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. सर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी बोग करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 39 C 25.
Papa, namci lagi dinyuk tuka hutom ini diku nami hinduci burgi aki pritom korta vedi dicir tuka sumorbita Saratli sorvav sosni Moga Bapa ketumanon hetsam gele vordure pon Tadan kachin ditang galon tukam chensin Moga Bapa ketumanon hetsam gele vordune pon Tatan kashi ditau galon tukam chensin orpon म्हज्या भाव भयणीनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलाय तशेंच सर्गीचो तो उंचा वरतो अप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता इबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेचे किर्ती आनी वाखाणणी त्या दोबाज्यान आमी खोदची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक सोपुणाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खोरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगटुया. तुझ्या कुसर आणि पुनर्जीवन वरवी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोन दोता आनी चोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राय आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर नुतांक म्हणल्याय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून
ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 49 D5. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे सोमारो म्हणीन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलाय. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जिवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योन फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योन फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता.
आनी सोगटा बसत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटां. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. गीत घेवया. पेज नंबर 139 K1.